क्लायंट्सा वांगडा येयला हे सगळे रेजिडेंट आहा पळय हे आमचे सांतिनेज गणपतीचे देवळाचे आणि विसिनिटी कामत आर्केड प्लाझा आणि मधुबनाचे सगळे हांगा रेजिडेंट येयल्या बेसिकली. हो बेसिकली इशू कितें जाला सांग, हो इशू जाला कितें सांग, एक ऑर्डर सर्क्युलेट जाता आनी न्यूजाचेर येयल्लेली आहा कितें एका कंप्लेनंट तेजें नांव आमकां खबर ना. ओके, सो त्या मनशान कंप्लेन केला कितें नरकासुराच्या दिसा कांयच म्युजीक वाजची ना कामत आर्केडाच्या 100 मिटराच्या रेडियसाचेर. सो हेज्या खातीर ह्या ऑर्डरी खातीर हांगा कितल्योच फॅमिली अफेक्ट जाल्या, भुरग्यांनी खूब कितें कितें कामां केल्लेली आसा. सो हो आतां ऑर्डरीन प्रमाणे आमी कांयच म्युजीक वाजोवंक शकना. सो आतां ही ऑर्डर जी आसा आमी आतां पुलीस स्टेशनार येयल्लेले आमचें रिप्रेझेंटेशन दिवपाक. प्लस आमी ऑलरेडी आमचें रिप्रेझेंटेशन आनी ऑब्जेक्शन आनी एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर आमी ह्युमन रायट्सान फायल केल्लेली आसा. ती फाल्यां 9:30 सुमार दवरलेली आसा मॅटर. सो हो जो इशू आहा पळय बेसिकली हो जो कंप्लेनंट आसा हो इशू फूल कम्युनल करूंक सोदता. हो एक कंप्लेनंट आहा, हो सिंगल मनीस आसा. थंय कितलेच जाण जाणटे भुरगे कितलेच जाण लोक रावता, कोणाकूच कांयच प्रॉब्लम ना. कितलीच वर्सां जाली, 15-20 वर्सां जाली हांगा नरकासूर आमी करता. आमचे हे जे क्लायंट्स आसा ते करीत आसता, केन्नाच काय प्रॉब्लम येयल्लो ना. ह्या मनीस आतांच उठला, हेजो जे नरकासुराचे 4-5 दीस आसता पळय तेन्नाच तो येता थंय आनी थंय कंप्लेन घालीत आसता आनी लोकांक हेरस करता बेसिकली. लोकांक त्रास केल्लेले आनी सगळे जे लोक आहा म्हाजे क्लायंट्स आहा ते सॉलिड एजिटेटेड आनी एग्रीव्ड आहा ह्या ऑर्डरी कडल्यान. कित्याक ही जी ऑर्डर आसा पळय ह्युमन रायट्सान पास केल्या पळय ही ऑर्डर आमकां नोटीस सर्व करिनासतना, आमकां पार्टी करिनासतना, आमचो काय रिस्पॉन्स घेयनासतना ही वन सायडेड ऑर्डर पास केल्या. एक ह्युमन रायट वो कॉन्स्टिट्युशनल कोर्ट वो फॉर्म जाल्लो आसा, हे एक नॅचरल प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस फॉलो करिनासतना आमच्या अगेन्स्ट आमी अफेक्टेड जाल्लेले आहा ह्या ऑर्डरीच्यान. आनी ही ऑर्डर भरपूर बॅड आसा. असली ऑर्डरी पास जावंक जायनासता. ह्या ऑर्डरी खातीर हांगा कम्युनल टेन्शन सुद्दां वाडोवन आसा. आमी आमचे हे जे सगळे लोक दिसता पळय, वी डोंट बिलोंग टू वन रिलीजन, आमी सगळे एकठांय मेळून नरकासूर करता. बट असले जेन्ना लोक फुडें सरून कम्युनल डिसहार्मनी करूंक सोदता पळय तेन्ना आमी अफेक्ट जाता. वी आर स्टील नॉट अगेन्स्ट एनी रिलीजन. आमी सगळे एकठांय, सगळे आमचे भाव आसा, सगळे टायपचे रिलीजन आसा भितर, ताका कांय प्रॉब्लम ना. बट असले ऑर्डर जेन्ना पास जाता लोकांक हेरस करपाक, जे भुरगे इतले दीस जाले काम करता, वो पावसान एक आमकां दुसरो सतयल्लो आनी हे आतां लोक आमकां सतोवंक लागल्या. ह्या ऑर्डरीन ही बरी सामकीच हळशीक ऑर्डर आसा. असली ऑर्डरी पास जावंक जायना. हे आमी चॅलेंज करतले आनी अप्रोप्रिएट स्टेप्स घेतले. अप्रोप्रिएट कोर्ट आमी कोर्टान वयतले, जाय पडले जाल्यार हायकोर्टान सुद्दां वचून आमी ऑर्डरी चॅलेंज करतले. हे आतां बाकीचे जे लोकल्स आसा ते तुमकां सांगतले कितें तेंच्यांनी त्रास सोंसला आतां इतली वर्सां. इतलो त्रास करता तो आमच्या आतांच न्हू एवरी नरकासूर आमी भुरगेपणान करताले. आतां आमी करना नरकासूर, आतां ते भुरगे करता. येयल्ले घेतो आतां एग्जामी टायमार तेणी 5-6 दीस जाले कंप्लेन करून भुरग्यांक आमच्या पुलीस स्टेशनार आपूण सतोवंक लागला. आमकांच न्हू आमच्या वाड्यार कचरो घालतना सतयता, पूण भायले कचरो उडयता तो आमकां सतयता. दांडिया चल्लेल्या देवळान ताका त्रास जाता, फुगोड्यो मारल्यार त्रास जाता. मंगळारा कोण फुगोड्यो मारता ते तांकां इफेक्ट करता, तो आमचेर त्रास जाता. येयल्ले आसा तो आनी आख्या वर्सभर केन्ना तो त्रास जाता. आमी केन्ना त्या पुलिसांक कंप्लेन करूंक ना. पूण तो नरकासूर आयलो काय 15 दीस पयलीं तो स्टार्टींग हांगा येता आनी बसता आनी इल्ले फावट भुरग्यांक बसता. आनी आतां आमचे भुरगे यंग तेंचे कॅरियर क्लियर करपाक तांकां एकूच डावट पुरो न्हू. फाल्यां काय कोणी मारलो जाल्यार आमचेच भुरग्यांचेर घालतले. तुमच्या वाड्यार कोण घोडो दिना काय सिनियर सिटीजन तो सिनियर सिटीजन तो कोण कंप्लेंट करता सिनियर सिटीजन. बट ताका नरकासुराचे सोसायटी सगळे प्रॉब्लेम तरी सुद्दां घेवन येता आनी नरकासुराकूच त्रास जाता येता. आनी ही जी म्युजीक सिस्टम जे घालता पळय फूल गोंयान घालता. आतां जर असले ऑर्डर येयले 100 मिटर, आतां 100 मिटर तुमकां खबर इलेक्शनाचे 100 मिटराचे पट्टे मारता पळय तेजन तुमकां आयडिया येते 100 मिटर कितले ते 1 किलोमिटराचे 10 भाग तरी 100 मिटराचे 10 भाग करता. आतां जर असलो एक मारलो सगळे एफेक्ट जाली. म्युजीक हरशी 100 मिटर ट्रॅव्हलच जायना. ती गरजच ना म्हणजे ऑर्डर पास करपाची 100 मिटराची. हितून कित्याक आसा बाकीचे कोण लोक आनी म्युजीक या पळय हेजे घर अशें आसा, म्युजीक हा फुडें हेका काय आयकोंक सुद्दां येना. पुलिसांनी पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा, कांय अफेक्ट जायना. तरी हे जे आमकां बेसिकली स्टंट प्लेड बाय दीस कायंड ऑफ. आनी थंय गणपतीचें देवूळ आहा, पेश्वर सिद्धिविनायक देवस्थान आसा, तेज्या कन्स्ट्रक्शनूच जालें. तेन्ना एवरी इयर आमचे 10 दीस सुमार दांडियाचो हे आतां म्युजीक लायता नॉर्मल म्युजीक. थंय सुद्दां तेका ऑब्जेक्शन. थंय देवळान भजन चलता, थंय तेका ऑब्जेक्शन. तेका एवरी टायम सद्या असलें ऑब्जेक्शनूच आसता. हे सिनियर सिटीजन जाता आमकांय कळटा. म्हाजोय बापूय सिनियर सिटीजन, माय फादर इज 67, तोय थंयच रावता घर, तांकां कांय प्रॉब्लम ना. आनी हे ह्युमन रायट्स म्हणटा पळय
हो एकट्याच ह्युमनाचो रायट अफेक्ट जालो आनी कोणाचो ह्युमन आनी कोणी कंप्लेंट केलेली आसा ती कितें आसा कांयच ना. जर थंय इतले त्या एरियन इतल्या त्या 1 किलोमिटराच्या रेडियसान जे म्हणटा पळय तर कितलेच जाणटे लोक आसतले कितलेच भुरगे आसतले कोणाकूच काय इफेक्ट जायना. माझे भुरगे आहात 14 महिन्याचे ताका आमकां काही इफेक्ट जायना आनी तुका इतलोच इफेक्ट जाता जाल्यार बाबा वच बरें खंय तरी इतलो जर त्रास आनी तेजे ऑल्टरनेट घर आहा कांदोलीम तेजें घर आसा त्या कांदोलीम घर आसतना तो स्पेशली 4 दीस 5 दीस हांगा लोकांक सोंपोवंक कम्युनल टेन्शन करपा खातीर जो तुमकां त्रास कम्युनल आतां कितें करा आमी पळय आमी त्या कम्युनिटीचेर वचना आमी लास्टाक सगळे एकूच कळ्ळें तुका आमच्या वाड्यावर क्रिश्चन हिंदू आमकां ते सगळे वाड्यावयले लोक. बट जेन्ना तूं एकटो येवन कंप्लेंट करता आनी तुजो जो मोटीव आहा पळय तो मोटीव एक क्वेश्चन आहा जाल्यार तोच जालो ना. तुजो मोटीव काय ना येवन बऱ्या भशेन जर पण आमी म्युजीक केन्ना स्पिकर हांवें मारूंकच ना. आतां तुमी ऑक्टोबर फेस्ट पयला आसतलें हांगा एवरी डे गोंयांत कितें ना कितें इव्हेंट जाता. आता सगळेच जाल्यार सगळे 100 मिटर लायन गोंयान म्युजीकूच बंद उडय सगळेच बंद उडय. काय जर तुमकां नाकात मिळली 100 मिटर फाल्यां हांव वयतलो हांव कंप्लेंट करतलो आनी कोण वता आनी कितें 100 मिटरांची 100 मिटर आतां पूण गोंयांत काबार जालें म्युजीक कोण आयकतले नरकासूर मागीर कितें करपाचें. एकूच दीस ते बी वरां सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स आहा आमी कलेक्टरा कडेन परमिशन मागला परमिशन आमकां कळोन येयलें परमिशन ग्रांट जालें एवरी इयर आमी परमिशनां मागल्या. परमिशनाचे स्पेसिफीक गायडलायन्स आसता इतली म्युजीक वाजतली डेसिबल आसता पुलीस जावन मॉनिटर करता आमी ते गायडलायन्स फॉलो करीत आहा तरी असली कित्याक ऑर्डर 12 केन्ना बंद येता पळय तेन्ना बंद करता. थँक्यू. थँक्यू.